सरकारान पारंपारीक उत्सवात राजकारण हाडचें न्हय अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस अशें म्हणणें आसा. गोंयांतच न्हय तर देशांत लेगीत पारंपारीक उत्सवाच्या निमतान राजकारण करतात. रामनमी निमतान भौशीक सुट्टी मेळची हे खातीर गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्ली, पूण सरकार रामनमीची सुट्टी दिना तर अधिवेशना खातीर तो दिसूय वाडोवन दिवपाक तयार ना अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. आज जी बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीची मिटींग जाल्या, हे बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीचे आम्ही पयलीं आक्षेप घेतला की 5 दिसाची सेशन म्हणून डिक्लेअर करून मागीर लास्ट 4 दिसांचें जालें. कित्याक रामनम मदीं आयली. सो रामनम सगळे देशभर रामनम इज डिक्लेअर्ड एज अ पब्लीक हॉलिडे. गोंयांत ती पब्लीक हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर करना आनी सेशन जें ताजे खातीर चुकयता तो एक्स्ट्रा दिसूय करूंक दिना. जावचीच, it has to happen because if the whole nation we are talking about, then why not this religious it is about community. जावपाक जाय. आमगे 3 तारखेक डिसेंबराचे जे भाशेन सुट्टी आहा तेच भाशेन म्हाका ह्यो फेस्टिवल जे इम्पॉर्टंट रिलिजियस फेस्टिवल शूड बी गिवन. गोवा गव्हर्मेंट खंय तरी पॉलिटिक्स करता अशें दिसता तुमकां. गोवा गव्हर्मेंट न्हू, वो आख्खो इंडियेचो गव्हर्मेंट पॉलिटिक्स करता. सो दे आर ऑल ट्रायंग टू मेक दीस politics on based on religion. See, it is not about which religion is good or which religion bad. All are same. So all has to be given. If there is a request that this particular this has to be a holiday, why not? It should be. Because politics करपा कांय गरज ना. There is no need to make a big this about it. Yes, it has to be each one's spiritual जे sentiment आहा, each one religious जे आहा, it is each one's right to worship each religion.